चावडी काणकोणचे हे व्हडल्या तळ्यात विंगड विंगड नुस्तीं पळोवपाक मेळटाली। मात एका हॉटेलाच्या बांदकामा वेळार सगळी माती तळ्यात गेल्ल्यान ते पुरावला। तळे पुरावल्ल्यान नुस्तें मेले। सद्याक हे पुरायपणान पुरोवन ताचेर पार्किंग प्रकल्प करपाचो प्लान आसा। मात पार्किंग प्रकल्पा जाग्यार तळ्याच्या सोबितीकरणाची थळाव्यांची मागणी। हे आमी व्हडले म्हणटे आमी भुरगेपणासान पळयतात आनी पोर्तुगीज टायमा सावन हे व्हडले काणकोणा भितर व्हडले हेज्या व्हडल्यान ना आनी तेका तेकोन दोन तळी आसली। एक तळी आसा वेरेन बोरान ते तेमगे भितर हाडप जाल्ले आहा आनी दुसऱ्या तळ्याचेर ते कन्स्ट्रक्शन एक काम चालू आहा आनी ते म्हणटा हिंगच्यान खंय तेमी पार्किंग करपाचें तें चल्लां काय बिल्डर कोण एक मदीं सरतात म्हणटा हे तळ्याचें सौंदर्य ते ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार फाल्यां चावडे वाड्यांतले गणपती पावोवपा पूण कितें करपा जाता लोकांक वॉकिंग ट्रॅक गेल्याक जाण्टेल्या भोंवपा जाता एक कितें पयलीं कितें म्हणून निशाणे उरतले नाल्यार आनी थोडे दीस गेल्यार ते तळ गेल्ल्या जमा आसा हय पुरल मागीर हे बिल्डिंगेचें काम चालू आसतना सगळें भितर मटेरियल भितर येयला आनी हेतू भितर पयलीं नाना तरेची नुस्तें आसले तो ती कोणा पळोवपाक मेळना ती ह्या तळ्यार मेळटालें आतां ती आसा काय ना म्हाका खबर ना। तितून कासव आसले आनी तितून एक बुडी म्हूण एक तरी जात आसली ती आमगे कोंबी उरता कोंबी टायप ती ह्या खंयच मेळनाली ह्या आसली आतां ती सगळी ना जाल्ली आहा। त्या गोवोरमेंटान आधी त्या डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालपाक जाय। काणकोणा जायतीं पर्यटन थळां आसात। हे व्हडल्या तळ्याचें सोबितीकरण केलें जाल्यार तातूंत आनीक एक भर पडटली अशें थळाव्यांचें म्हणणें। काँक्रिटाच्यो बिल्डिंगो बांदप म्हळ्यारूच विकास अशें खंय अजिबात न्ही। व्हडल्या तळ्या कडेन आमी जेन्ना शेत राखपा येताले तेन्ना व्हडल्या तळ्या कडेन येवन आमी गोरू राखता आनी व्हडल्या तळ्या कडेन आमी गरयताले आनी तेन्ना आमकां ह्या व्हडल्या तळ्यांक चिकाले म्हणल्यार नुस्तें मेळटालें। चिकाली म्हणा नाजाल्यार आमकां पिट्टोळ म्हणा सांगटे म्हणा ह्या तरेचें नुस्तें लागतालें आनी इवन ह्या व्हडल्या तळ्यांक कासव सुद्दां व्हडले उरताले कासव। आनीक ह्या व्हडल्या तळ्याक आमी ह्या केर ह्या शेतांतल्या देगे कडेनच हें व्हडलें तळें आसा आनी व्हडल्या तळ्या लागूनच ह्या टोटल केरांक 11 तळीं आसा। आतां जितली कन्स्ट्रक्शन वाडलें काणकोणा कन्स्ट्रक्शन वाडलें तितले ती जी तळीं आसले ती तळीं आतां नामशेष जाल्ली आसा। त्या भितरली 1-2-4 आतां तळीं उरल्ले आसा आनी व्हडली तळी तर हें आतां आमचे म्हणजे रवींद्र भवन जाता रवींद्र भवनात तेकोन जाता। आमचो बस स्टँड लागीं आसा कोंकण रेल्वेचें स्टेशन लागीं आसा हायवेचेर हें व्हडली तळें आसा आनी अशा वेळाचेर ह्या व्हडली तळ्याचें जर सुशोभीकरण केलें जाल्यार काणकोणच्याच न्हय जाल्यार देशांतल्या आनीक वर्ल्डांतल्या लोकांक हें तळें पळोवपाक मेळटलें। विकास कित्याक म्हणप कॉन्क्रिटाच्यो बिल्डींग बांदल्यो म्हणून विकास म्हणप काय पुर्वजांचें आमचें दायज सांबाळपाक विकास म्हणप। काणकोणचें चावडी भागांत काणकोणा हांगा एक व्हडलें तळें म्हणून गेली पोर्तुगीज काळासून आशिल्लें। ह्या व्हडल्या तळ्याचेर ही सगळीं शेतां पिकतालीं तशेंच हांगा तरेतरेचीं नुस्तें आशिल्लीं। काणकोण एक टुरिजम क्षेत्र जाल्ले कारणान रेल्वे स्टेशन हांगा लागीं आसा बस स्टँड हांगा तेकोन आसा हांगा हें व्हडलें तळें आसा तेकोन रवींद्र भवन जाता। हांगाचें जर तर सौंदर्यीकरण केलें आनी हे जे झरी जर तर उदकाची परत हांगा जनरेट जालें सौंदर्यीकरण करून सगळे सोबवतालीं जाल्यार हो काणकोणचो एक मेजर स्पॉट जावपाक शकता अशी हांगची थळाव्या लोकांची मागणी आसा। कित्येक वर्सां लोक मागणी करीत आसात की हे तळ्याचें सौंदर्यीकरण करचें पूण कोणूच कान मनार घेयना। गोंय सरकारा कडेन काणकोणचे लोक परत एकदां मागणी करतात की ह्या तळ्याचें सौंदर्यीकरण करचें त्या दृश्टीन काणकोणांत टुरिजमय वाडटलें आनी लोकल लोकांक हांगा ट्रॅक बी घातलेले हांगा सांजेर वेळ काडपाक मेळटलो। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर।